सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसयो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे पुर्वीच्या मिसाक आयज आमी सांजोकी आनी सांतानाची परब मनयता. खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या शेपाय शेमाय पासत देवाक आमी आर्गां दिवया, तांची भलायकी पासत मागुया. जी आमची पुर्वजां सोंपून गेल्यात तांचे पासत आमी मागुया तांकां सर्गीचें सूख देवान फावो करूंक. आनी जीं जिवी आसात तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी आनी तांचें आमी उतर आयकूंक आनी तांकां आमी सांगात दिवंक ह्या संवसारांत तीं आसो पासून आमकां सगळ्यांक ही कृपा मागुया. आनी ह्या आमच्या शेपाय शेमाय वरवीं आमचेर जण एकल्याचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. दुसरें तेसांव आयज आमी भेटयता देवाक दिन वासून सांतान फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमचें दायज जें आमकां आमच्या पुर्वजांनी राखून सांबाळून दवरलेलें आसा, ह्या दायजाची आयज वाट लागपाक लागलेली आसा. कित्याक आमचे जे विधायक आसात, आमी वेंचून काडलेले मनीस आसात, तांणी आपणाक जाय तशे कायदे बदलल्यात आनीक बरे कायदे जे आसात जे आमकां राखपाचे सांबाळपाचे, आमचीं रानां वनां सांबाळपाची, तसले कायदे ते पयस करपाक सोदतात. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया जो टायगर रिजर्व जावपाक आमकां सेंट्रलाक तावन परवानगी मेळिल्ली आसा, हायकोर्टानूय ताची ऑर्डर दिल्ली आसा. तर आमच्या गोंयच्या सरकारान, आमच्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान आनीक ह्या वाठारान रावतल्या लोकांक तें बरे भाशेन मानून घेवंक आनी आमकां सगळ्यांक बऱ्याक पडटा ते भाशेन आमच्या गोंयच्या हिताचें चिंतून तांणी आपलो निर्णय घेवंक तांचे पासत आमी मागुया. मणिपूरच्या लोकां पासत आनी मणिपूरच्या स्टेटा पासत मागुया बेगीनूच थंयसर शांती जावंक आनीक सगळ्यांक बरे भाशेन ह्या संवसारान जिवंक फावो तितली कृपा मेळूंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, सांत जोकी आनी सांत आना आंकवार मारयेची आवय बापूय, खेरीत भाशेन आमी तांच्या देण्या पासत देवाक आयज दिनवासता आसतना आमच्याय शेपाय शेमाय पासत आमी देवाक दिनवासता आर्गां दिता. पूण जायते पावटी ह्या आमच्या शेपाय शेमायचें उतर आमी कानार दवरूंक ना. ती सांगतात तेन्ना आमी कान भेरे केल्यात व तांची जाणवाय जायते पावटी आमी आउटडेटेड म्हणून कुशीन उडयल्या. असले आमचे चुकीचे मिसाची सुरवातेक देवाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनांतल्यान तोंडान विसरून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत हांवें सदांच सांबाळून उरय सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं.
सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बाग्योन जोखीक आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आनी तुका आमी दिनवासताव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाडो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे परजेक बासायलोली सोडवून आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां नांव वसत्या मनशांक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाळ उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक करण्याचेर विसर पडूंक ना. तांचें दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवांक पोंटवांक उरल्या. तांची संसद कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं तांची संसद सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. तांच्यो कुडी सवस्कायेन निकिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणगेर जिवीत आसात. सगल्यो पोरजा
तांची जानवाय परगडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर. देवाचे गोड उदकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. परतून म्हणुया. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. तुजे संस्थींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो. अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला. तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाल जियेतलो. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. थंय दाविदाक बोलवंट सोसत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या माकलोल्याचो घरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजतलो. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. उद्गार. इस्रायेलाचे बुजवणेची वाट तो पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या भाव भयणीनो, शेपाय शेमाय आमकां थोडे जाणांक आसात, थोडे जाणांची सोंपून गेली आनी सगल्यांक आमकां आमच्या शेपाय शेमायचो अणभव आसाच आसतलो. आनी शेपाय शेमाय जीं आसात तांकां आपल्या नातरांचो अणभव आसतलोच. हाच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी वाचप घेतलां. खेरीत भाशेन ही शेपाय शेमाय ओ उतार पिरायेर पावलेलीं प्रमाणीक मनशां, तांचो संबंद आसा. एक संबंद तांचो देवा लागीं आनी देवा लागीं तांणी आपलो संबंद सांबाळ्ळा. जशें आयचें पयलें वाचप सांगता ते भशेन तांणी कोरार सांबाळ्ळा, कोराराक विस्वाशी रावल्या.
आतां कोरार म्हणटा तेन्ना आमी 2 कोरार पळोवपाक जातात. एक कोरार देवा लागीं, जो काळजाचो कोरार देवान आपले पोरचे लागीं केल्लो आसा तो कोरार. ह्या कोरारान हे 10 मानामेन जे दिल्ले आसात आनी हेर कायदे जे दिल्ले आसात, देवीक कायदे, ते बरे भाशेन पाडून आपलें जिवीत प्रमाणीकपणान ती जियेतात आनी ती बरें जिवीत जियेल्या. दुसरो कोरार शेपाय शेमाय म्हणटच ती 2 जाण एकामेकाची घोव बायलां आनी घोव बायल कशी जाणी जो कोरार तांणी एकामेका लागीं केल्लो तो तांणी सांबाळ्ळा. हो कोरार सांबाळून भाव भयणीनो तांचो संबंद आपल्या नातरां पंटुरां लागीं. भुरग्यांची खबर आमकां आयज सांगूंक ना, तांचो संबंद आपल्या भुरग्यां लागीं, तांचे लागीं न्हू, पूण नातरां पंटुरां लागीं. आनी नातरां पंटुरांक ताणें आपलें दायज दवरलां. म्हणटच ही प्रमाणीक मनशां हो संवसार सोडून वेता आसतना जें दायज ताणें आपणें ह्या संवसारान तयार करून दवरलां तें आपल्या नातरां पंटुरां पासत दवरता. बाबडीनो हेंच आमी आमच्या चालत्या जिवितांत पळयता. आनी जायते फावटी आमचो संबंद आमच्या ह्या शेपाय शेमाय लागीं, थोडे फावटी आमच्या आवय बापायहून चड. जायते फावटी अशें जाल्लें आसा, बो करून आतांच्या काळार आमच्या वावराक लागून, आमच्या कामाक लागून, आमच्या उदारपसणाक लागून आनी घरदार पोसचे पासत आयज वावर करतात. घोवूय काम करता, बायलूय काम करता. भुरगीं आसात तांकां वेळ दिवपाक आयज जायते फावटी आमच्यान जायना आवय बापायच्यान. थोडीं भुरग्यांक जल्म दिवन भुरगीं हांगासर शेपाय शेमायच्या हातान वा तांच्या ताब्यान करून आपूण परदेसान गेल्लीं आसात, परदेसान वावर करतात आपल्या भुरग्यां पासत, आपले फामिली पासत. आनी असले वेळारूय ह्या भुरग्यांचो परामर्श जो आसा तो शेपाय शेमाय करतात. भाव भयणीनो, घडये सगल्याच जाणांगेर ते भाशेन ना, पूण जायत्यो देखी आमचे लागीं असल्यो आसात. तर असल्या संदर्भान आमी शिकल्या तें कितें आनी आमकां मेळपाचें आसा तें कितें? जें प्रमाणीकपण आमचीं पुर्वजां जियेल्यात आनी जे देवाचे कायदे पाडून तीं जियेल्यात, हें आमी सगल्यांनी शिकपाची गरज आसा तांचे लागीं. आनी तातूंतल्यान आमकां खरी जाणवाय मेळटा. कित्याक देवाक खालती रावप तातूंतल्यान येता, देवाचे कुशेक उक्ती रावप तातूंतल्यान येता. देवाच्यो मांडण्यो आसात त्यो आपल्या जिवितांत घालप तांच्याच ह्या खालती जिवितांतल्यान येता. तर ह्या खालतीपणांतल्यान जी जाणवाय आमकां मेळटा ती घेवन आयज आमी भुरगीं कशीं, नातरां कशीं, पंटुरां कशीं आमच्यान आमचें जिवीत फुलोवन काडपाक जाता. भाव भयणीनो, ह्या मनशांचो संबंद देवा लागीं, आपल्या नातरां पंटुरां लागीं, जाल्यार तांचो संबंद ह्या सृश्टी लागींय आमी पळोवपाक जाता. तांणी जमीन कमायज केल्या, जायतीं जाणां ती शेतकामती वो हेर दुसऱ्यो वस्तू तांणी ह्या पृथ्वीन, हे सृश्टीन भितर केल्यात. तशेंच ही सृश्टीची उदारगत जावपाक ज्या तेंपार तांचें जिवीत ह्या संवसारान चलतालें त्या तेंपार घडये ह्या सृश्टीचें रूप दुसरे भाशेन आसलेलें आनी ताची उदारगत करून आयज तांणी हें ताचें रूप एके वेगळे भाशेन करून आमच्या हातान दिल्लें आसा. आनी जरी तर हो संबंद सृश्टी लागीं तांचे लागीं तांचो आसा, जाल्यार हेंच दायज कशें आपल्या नातरां पंटुरांक ती दवरून वेतात. भाव भयणीनो, आयच्या जबाब स्तोत्रान आमी जबाब दिला, सर्वेस्पोर तुका दितलो, ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. खरीच भाशेन हे आमी जेजू विशीं म्हणटा जाल्यार दावीद जेजूचो पाय न्हय, बापूय न्हय, पूण तो ताचो पुर्वज. पूण पवित्र पुस्तक ताका बापूय म्हणटा. तर आमची शेपाय शेमाय आसा ती आमची आवय बापूय कशी, आमचो परामर्श करपी, तशेंच आमकां बरी देख दिवपी, आमकां बऱ्यो वस्तू शिकोवपी आनी आपलें दायज जें आपणें तयार केल्लें आसा तें आमकां दिवपी अशें आमी म्हणूंक जाता. तरी आसतना आयच्या काळार ज्यो वस्तू आनी ज्यो सवलती आमचे लागीं आसात त्यो तांचे लागीं नासलेल्यो. हाचे शुभ वर्तमानान आमी म्हणलां, तुमी पळयतात त्यो वस्तू पळोवंक आमी तुमी आयकतात तें उतर आयकूंक. जायतीं प्रमाणीक मनशां
आनी प्रवादी पासून ते आशेले पूण तांकां मेळूंक ना, पूण तुमकां मेळ्ळां, आनी तुमकां मेळ्ळां जाल्यार तुमी सुभागी. तर भाव भयणीनो, हें सुभागीपण जेन्ना आमकां आसा तेन्ना हें देवाचें उतर आमकां कितें भाशेन मेळपाक आमकां जायते सोयीक आसात. आयज आमचें देवाचें उतर आमचे भाशेन बरयल्लें आसा. आयज कितलींच पुस्तकां आमचे लागीं आसात. आयज आमच्या मोबायलांचेर पासून आमचे बायबल आसात. आनीक त्याच बरोबर एकामेकाक आमी जायत्यो वस्तू असल्यो शॅर करता हांव देवाच्यो. म्हणटच आमचे लागीं आयज जायत्यो सवलती आसात ज्यो आमच्या पुर्वजां लागीं नासल्यो. आयज आमची येरादारी सारकी तेजाची जाल्या, फास्ट जाल्ली आसा. आयज आमचें प्रोडक्शन फास्ट जाल्लें आसा. आयज आमची लायफस्टायल बदललेली आसा, जें त्या काळार ह्या आमच्या पुर्वजां लागीं नासलें. तर तातूंतल्यान बरेंपण आसा तें आमी घेवंक आनी ताचो आमी दुरुपयोग करिना जावपाक ही आमची पुर्वजां आमकां एक भशेन आयज उलो मारता. तर आयज जेन्ना बागेवन जोकी आनी आना हांची आमी परब करता, जेजूची आवय बापूय, जेजूचे आवयची आवय बापूय मारयेची, आनी मारयेची आवय बापूय कशी तांकां जेजूक आपल्या उंटयान एक भशेन खेळोवपाक हो सोयीक मेळ्ळो. आनी दुबाविरेत शेपाय शेमाय कशी जेजूच्याय जिवितांत तांणी प्रभाव केला. तर देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी जे गूण तांचे वरवीं आंकवार मारयेक आयले तेच गूण आमी आमचेय करपाक हे बेठीन आयज आमकां सगल्यांक कृपा मागून घेवया. गायन घेवया C41 पेज नंबर 45. C41 पयलो आनी चवथो श्लोक. तुझ्या उदार म्हणून म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सुरपद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर. आनी अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक बसायलोल्या तुज्या सर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो घोटपूर घोटुया आनी एकाचेतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुझे मरण परगडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या शेपाय शेमायची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची खेरीत भाशेन शेपाय शेमाय जी आजून जियेतात तांची आनी तांचे बरोबर आमची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर बागयोन जोकी आनी आना आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमची शेपाय शेमाय आमकां देवान दिल्लें एक व्हड दायज आनी तांणी जें आमकां दायज तयार करून दवरलां तें आमकां तांचें देणें देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया आनी आमी तांचे लागीं सगळें बरें आसा तें शिकूंक आनी वायट आसा तें पयस करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यां बक्षिका तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां कांय पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच फुलान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिव नाका आमेन
सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तांणी घेतलो आनी देवा तांच्या सोडवंडराची दया तांकां मेळ्ळी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आनी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केलें. ह्याच जेवणा वरवीं आनी बागेवन जोकीचे आनी आनांचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगल्या आमच्या शेपाय शेमांक जे आयच्या दिसाक हे मिसाचे भेटेन आजीर आसात तशेंच जी कोण हे मिसाचे भेटेन आजीर जावंक पावूंक ना तांकां सगल्यांक पयले सुवातेर परबीं कॉंग्रेच्युलेशन. आयज हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे. तशेंच आयज तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. सगल्या आमच्या नातरांच्या नांवान सगल्या भुरग्यांच्या नांवान जितलेंय बरेंपण तुमी आमकां करून दवरलेलें आसा त्या सगल्या पासत आनी तुमच्या जिविता पासत तुमच्या जिविताच्या प्रेरणा पासत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आयज बुधवार सांजेर पवित्र संस्काराची भोजवण 7 वाजता जातली. आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन आमच्या शेपाय शेमाय पासत भेटयतल्या. आतां मीस सोंपल्या उपरांत इमाजीचो उमो घेवन ह्या दारांतल्यान सगल्यांनी भायर सरचें म्हूण मागलां. शेपाय शेमायच्या दिसाक शेपाय शेमायनी आमकां धाकटीशी तोंड गोड करपाक केक दवरलेली आसा ती आमी घेवन वेची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया U23 पेज नंबर 241 पयलो आनी 5वो श्लोक.